नमस्कार, कारवार न्यूज़ा तुमका स्वागत करता। आयुष्मान भारत कार्ड घेवचे मार्फत सरकारी आणि खासगी दवाखान्यात 5 लाख रुपयापर्यंत इलाज करून घेऊक जाता। सार्वजनिकांनी ह्या योजनेचो लाभ घेऊक आयुष्मान भारत कार्ड करून घेऊक जाय म्हण जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन यांनी सांगले। कारवार तालुक्याच्या अंगडी ग्रामाच्या शिवनाथ देवस्थानात बुधवाराक जाल्ले जिल्हाधिकारीले चळणे खेड्या गावात कार्यक्रमात जिल्हाधिकारीन उलयले। सगळे लोकांना ग्राम वन केंद्रामार्फत आयुष्मान कार्ड करून घेऊक जाय। आशा कार्यकर्ता अंगणवाडी कार्यकर्त्यान ही योजना 100% यशस्वी जाऊक सार्वजनिकांक गरजेची माहिती आणि सहकार दिवूक जाय। आरोग्य विभागाच्या आरोग्य मित्र सहाय्यात 5 लाख पर्यंत इलाज क्लेम करूक जाता असे त्यांनी सांगले। नंतर सार्वजनिकांनी समस्या आणि मागणी ऐकले जिल्हाधिकारी, शिक्षण विभाग, ग्रामपंचायत, आरोग्य विभाग, हेस्कॉम, KSRTC, रेव्हेन्यू, वन विभाग, निर्मिती केंद्र आणि इतर विभागाचे योजनेत झाली समस्या ऐकून रस्तो, विद्युत खांबे आणि तार दुरुस्त करचे आणि इतर समस्येबद्दल जिल्हाधिकारीन बाकीच्या अधिकारीबरोबर चर्चा केले। तहसीलदार निच्छर नरोना आणि इतर विभागाचे अधिकारी हजर आशिल्ले। ಡ್ರೈವರ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಳಮಕ್ಕಳಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡಿಎಂರು ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು। ಇನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಳಿಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು। ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಇದು ಇದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ CAC ಆಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ। कारीचेर बेकायदेशीर सागवानी लाकूड व्हरतना वन विभागाच्या अधिकारीन 2 व्यक्तीक येल्लापूर आनगोड लागीं ताब्यात घेयले। येल्लापूर तालुक्याच्या आनगोड लागींच्या रिझर्व्ड फॉरेस्टा भागात सागवानी रूखमान कारीचेर व्हरतना वन विभागाच्या अधिकारीन धाड घायली। ह्या प्रकरणासंबंध अक्षय मराठी आणि सुब्रह्मण्य सिद्धी हेमका ताब्यात घेयला। जप्त केले सागवानी लाकूड सुमार 2.5 लाख रुपये किमतीचे असो अंदाज केला। दोन 2022 सालाचे केंद्र साहित्य पुरस्कार प्रकट झाला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे कवी तम्मण्णा बिगार हेमगेल नाव पुरस्कारात घोषित झाला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे सिद्धापूरचे तम्मण्णा बिगार हेमगेल नाव केंद्र साहित्य पुरस्काराक घोषित झाला। बाल साहित्याक हेमका हो पुरस्कार मेळते आसा। बावली गुये म्हण कन्नड बाल साहित्य हेमी बरयले, ह्या साहित्याक तेमका पुरस्कार घोषित झाला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सतत पाऊस पडत आशिल्ल्यान आणि समुद्रात तुफान येवची शक्यता जास्त आशिल्ल्यान हवामान विभागान येलो अलर्ट घोषित केला। तेजे नुस्तें मारूंक वयचे बोटी समुद्रात वतना कारवारच्या बैतकोल बंदराचेर लंगर घालून आसात। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्ल्या 2 आठवड्याच्यान सतत पाऊस पडत आसा। तशेंच समुद्रात बी उदकाची व्हाण जास्त आशिल्ल्यान समुद्रात नुस्तें मारूंक गेल्ले बोटी परत बंदराचेर येयले। समुद्रात व्हड प्रमाणात पाळ येयन जाल्यार बी उदकाची व्हाण चड आशिल्ल्यान समुद्रात जाळ सोडूंक जायनात आणि जाळ सोडल्यार बी परत उडूंक शक्य जायना।
तेजे निस्तेमारचे बंद करून घेवन बंदराचेर येयले. कारवारच्या बैतकोल बंदराचेर जिल्ह्याचे बोटी इतलेच न्ही, मंगळूर, उडपी, मलपे, गंगोळी, गोवाचे बी निस्तेमारचे बोटी बैतकोल बंदराचेर येवन रक्षण घेयलात. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. पांयाक हात लावन पांय पडिल्ल्या जिल्हाधिकारील्या तकलेचेर हात दवरून वृद्ध महिलान आशिर्वाद दिलो. ही घटना कारवार तालुक्याच्या अंगडी ग्रामात घडली. जिल्हाधिकारीले चळणे खेड्या गांवा कार्यक्रमाक अंगडीक गेल्ले जिल्हाधिकारीन वृद्ध महिलेला घराक वचून पांयां हात लावन पांय पडले. वडील व्यक्तीक वृद्ध लोकांक गौरव दिवन नमस्कार करचो स्वभाव आशिल्ले जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी अंगडीचे वृद्ध महिला रुक्माबाई शेट्टी हेमकां पांय पडले. तेन्ना त्या वृद्ध महिलेन तकलेचेर हात दवरून आशिर्वाद दिलो. कार्यक्रम चलच्या सभांगणा समोर आशिल्ले वृद्ध महिलेले हॉटेला बद्दल स्थानीक लोकांन सांगतरीत जिल्हाधिकारी त्या वृद्ध महिलेला घरा वचून घेवन तेमच्यान आशिर्वाद घेयलो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या येल्लापूर पणसगुळी ब्रिज पार करतना एक लॉरी न्हंयच्या उदकांत होऊन गेल्ली घटना घडली. ह्या घटनेत 5 लोकांले रक्षण केले आणि एकलो नापत जाला. तेगेर शोध कार्य सुरू आसा. येल्लापूर तालुक्याच्या गुळ्ळापूर भागात हंवची गंगावळी न्हंयक पणसगुळी हांगा ब्रिज बांधला. सतत पावस पडत आशिल्ल्यान गंगावळी न्हंय बंद उदक ब्रिजा वयल्यान व्हांवता. असले वेळाचेर चिर्या फातर घेवन गेल्ली एक लॉरी चिर्या फातर खाली करून वापस येतना ब्रिजाचेर उदकाच्या व्हाणीत होऊन गेली. लॉरी न्हंयच्या उदकांत होऊन गेल्ले दृश्य स्थानिक लोकांनी आपल्या मोबायलात रेकॉर्ड केले. लॉरी न्हंयत बुडील तेन्ना लॉरीचेर उबी रावन आशिल्ले कामगार आनी चालकान मदतीक हाक मारले. ताबडतोब गुळ्ळापूर लागीं आशिल्ली एक बोट हाण घेवन 5 लोकांले रक्षण केले. लॉरी चालक राजेश हरिकंत्रा, कामगार सुनील, राजू, शिवानंद, दिनेश हेमगेले रक्षण केले आणि एक कामगार संदीप उदकांत ना जालो. तेगेलो अजुनूय पत्तो लागलो ना. उदकांत होऊन गेल्या लॉरीत तो उरूं शकता असो अंदाज आसा. स्थानिक लोकांच्या मदतीन पोलीस आणि अग्निशामक दळाच्या कर्मचारीन शोध कार्य सुरू केला. ಕೆಳಗೋದ್ನೋ ರವಿ ಏ गेला गेला ये क्या भाई डेंजर है मेरे से चलो चलो पहले जाकर लेते हैं सुमार जन आहेत मरे Olha!
ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ರಣ್ಣ ಮಗನೇ ನಿಂಗೆ ದಾಟ್ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳುದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿ ತೆಗಿ ಹಳ್ಳ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರ ಮಗ ನಂಬರ್ ಇದ್ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾವಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಈ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಂಟು ಅವನ ಕೆಲವು ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡ ಹೊಡೆ ಹಾಕುವ आयज इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी देव बरें करूं कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.